स्वराचो बोरो सुरदोरा बरोस पडतो सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या बरोसूच व्हडते देवाच्या दोंगराचो चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया देवाच्या दोंगराचो चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया हिशोब नाचल्यो मोर्चा सगळी राष्ट्रातून सोंगता एका साड्यान मुरगोटून आनंद भरी ती म्हणटा देवाच्या दोंगराचो चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया देवाच्या दोंगराचो चोडुया ताच्या मंदिरांत चोमुया आयज ह्या वाड्यांत आनी गोरब्यांत सायबीण भितर चवतली वयताले क्लिंट आनी सुप्रिया फुर्तादो पाद्रीबाट एलेक्स रॉड्रिगीस दुर्गावाडी ब्रिटो रिबेरो व्हडलेंबाट 3 सोकोरिना बरेटो जिलाले मोरोड मारिया युलारिया डिसोजा नागाली ब्रेंडा पिंटो आयज 2 वर्सां भरतात आमचो भाव जेरी मास्कारेन संपल्यार ताका जेवच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण ताच्या आत्म्या पासत मागुया आयज वाडदीस संभ्रमतात तांकांय आमचे मागणें करुया इलिजा डायस सपेको प्रेसी अफोन्सो निर्मल ब्रगांजा बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं हे पोतनेसाचे पिडेंत पावते परिवार गोंयचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया तुक धरून बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोदपोतदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध हे कसो घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपोतदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवूं आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मुणयारपण तुवें सोपून मांडावळीन थारायलें तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हूण
आनी तुजे लागीं खालतीपणी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो करो देव तुजो सभे पवित्र आत्मेचे एकपणांत जियेतान रासभर चलयता ससनेच्या ससनंक आमेन. मुन्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराच्या हातांत राजाचें कालीस व्हांवत्या उदका सारकें. आपणाक जाय ते वाटेन तो तें वळटा. मनशाक आपणाची चाल नीट दिसत तोरी कालसाचो ताव घेता तो सर्वेस्पर. सुगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक ओदीक मानता. मिजासेचे दोळे गोरविश्ट कालीस कोट्याची दिवती हें सगलें पातोक. मेहनत घेवन वावर करप्याच्यो येवजण्यो सगल्यो फळां बरीत. उठावलायेन वावुरतल्याचो सगलो वावर निर्फोल. फोटकिरे जिबेन ग्रेसकाय पुजावची म्हणल्यार मोरणा फाटल्यान धांवतल्याचे उक्तेन पोळकेपण. कोट्या मनशाचो ओतमो वायट आशेता तो पेल्याक दोळ्यांनी पळयना. मस्कऱ्यो करप्याचेर कास्त पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकवण घेता तेन्ना ताची जाणवाय वाडटा. सो प्रमाणीक तो कोट्याचें घर चोथरायेन पळयता आनी कोट्यांक तो निसंतोणाक पावयता. सो दुबल्याच्या उल्याक कान बेरे कोत्ता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकोचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. पोत्तून म्हणया. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. नितोळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती कोरेंच सुखीस्त. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोर्या मनांत गळोवन नियाळटलो. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याक आशेता म्हजें कालीस. तुजी समूर सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या कालसान हांव ती पाळटलो. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर. ताचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी समूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाल नितेकाली. जबाब. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय
आनी ताची भाव भयण पावन सोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सोयशीण तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, काळ बदलला आनी उदरगत इतली सगळ्या मळार जाल्या की आमकां आमच्या रुमांत आमच्या घरांत आमी आसा थंयसरूच आमकां कितें घडटा, कितें चलता, कितें जावचें आसा तें समजता. मोबायलाचेर, टीव्हीचेर, इंटरनेटाचेर, वॉट्सॅपाचेर आदी तर हे सगळे साधनां आमी वापरता आनी तातूंतल्यान जाणविकाय, उदरगत, घडण्यो उलोवपां आयकतात, चिंतात, पळयतात, समजणी घेतात आनी खंय म्हूण संवसार पावलो अशें थोडी फावटी म्हणूंक पावता. आयज देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सुभागी अशें म्हणत. बोडवो गाब्रियल देवाचो निरोप घेवन सायबिमांशी आयलो तेन्ना देवाचो संदेश घेवन बोडवो आयला. एक बोडवो आमचोय आस्कारी भाग्योंत मिगेल ताचे पोरबीक ह्या दिसांनी आमी तयार जाता. बोडव्यान हाडलेलो निरोप मारयेन ल्हानविकायेन भावार्थान मागण्यांच्या आदारांत उक्त्या मनांत मानून घेतलो आनी आपलो जबाब ताका दिलो. ही आसा हांव दुनियाची चाकून. बिहोल्ड द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. ताच्या उतरा प्रमाणे म्हजें सगळें घडो अशें तिणें म्हणून आपलो सहकार, आपलो जबाब दिलो. आमचोय जबाब देव रावता. देव आमच्या लागीं उलयला आनी आमचो जबाब तो रावता. उलयल्लें उतर मनान काळजान भितर सरलां. वेळ मेळटा तेन्ना ताचेर लक्ष घालुया, नियाळुया. संदी मेळटा तेन्ना दिल्ले जिबेन तो उचारुया. आयकूंक ना, पावूंक ना, मेळूंक ना तांकांय आमचे वरवीं तें उतर पावूंक आमी आतयार जावुया आनी ह्या उतरान आमी जियेवया. उतर दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान दिसूं दी. ताचो संदेश तांकां पावूं दी आनी जेजूचो निरोप आमच्या जिवितांत पाडुया. बेठोन आमी गायन गावुया. दुपाचो जसो पोरबोड C16 पान 35 C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोनेसारी भेटोची. परमेश्वरा वरदाना सोनेसारी भेटोची. दुवाचो
परमेश्वरा वरदान सोमेसानी भेटुची परमेश्वरा वरदान सोमेसाची भेटुची वेदीचे परमेश्वरा वरदान सोमेसाची भेटुची परमेश्वरा वरदान सोमेसानी भेटुची म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसावयदान स्वल्पोत विदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमची आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन मोहिमेबोन देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा, आमी तुका समर्पितांव तो वाकडणेचो येवन देवदूतांच्या मुर्यारपणान तुजे मुखार फावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पोरमळीत धुंपा बरी तुजे मुखार सदांच चडूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्वराताय मुबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पददारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणटाना तुजीच मोहिमा आमी वाखणटा, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो, कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेन संतोसा वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार तांच्या संगाता तुका पोरणी पाठ करतात. आमी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Hovi, 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 Kalvaraco सर्वेस्वर तू. Hovi, 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 Kalvaraco सर्वेस्वर तू. Sorgari संसार मोल्या तुझ्या
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सत्संगेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. That's a good for go to ya. Jesu ami omologada, ami hegasidle pieta, ditle morti tu voi bovareso, ami tuje moro kurgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडपणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक सिमियान ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जरी वास्करणाची काकलूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मेन मागता अंकुवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती जुजे मागीर दोन दुतां आनी सोर काडी तुका मनवल्यात सगल्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोतेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनान. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो आवडे प्रार्थना ल्हानविकायेन भावर्थान बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी सगळ्यांच्या सुखाक आनी आमच्या सरदाराव जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदकाक दिन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाई त्याक राजवटी पदवी आनी महिमा जी सस्त्यांच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दोतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सस्त्याच्या सस्त्यांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती देवाची शिडी संवसाराचे पाप पडटली आमची काकूट कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप पडटली आमची काकूट कोर देवाची शिडी संवसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचे बाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका पगोना पूण म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटी Othmea mocha gayon ko जेजू आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया D30 आणि 4 5 7 आणि 5 D34 पेज 65 Othmea mocha gayon ko ushagahi ulasu Quiero
भाग्योन पावल म्हणटालो जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सोबीत जियेता हो जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका दिन वाचुया ताका मानता तशें जिवीत जिवंक आदार मागुया प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला ह्या उंड्याचे घोटायेन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुज्या देवदूत आमकां जतनायेन राखो म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सव्या आसूं आनी सरपोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियो तुमकां धाडटा देवाचे वडकार मागणे सामिगेर मा बोडव्या सगली म्हणया लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख देवसाराच्या कोड्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचेच पदवेन सैतानांक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक कोणान लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जल्पतात आमेन.